संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजा बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मानान कालत्या काळजा कुटमास फिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे आयकोंक आशेता जिणेन तें पालच्या कोरपा मागता जीविताच्या उंड्या कत्रेता ससनी जीविती म्हूण परता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजा बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मानान कालत्या काळजा कुटमास फिरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. देव बरो दिसती तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो मंगळाराच्या दिसा हांगासर जावच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक नवे नाक आनी सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भाव भयणी खातीर विशेष करून ह्या वखदां आमी मागता. अर्गांते पासून मिस भेटयता फाबियन जेसी मेंडोन्स दवाखातार अर्गां मिस दिता जॉन रोशन फर्नांडीस आनी कुटाम बेंगळुरू ते पासून मिस भेटयता एलेन रॉड्रिगस बचपे देवदीन पाउल रॉड्रिगस आत्म्या पासून म्हयन्याचे मिस दिता एलेन रॉड्रिगस आनी कुटाम बचपे पयल्या लग्नात जिविताचो वर्साचो उगडास कडून देवाक अर्गासान भेटयता दिप्ती आनी चार्ल्टन कॅस्टलिनो बरें रिजल्ट फोव जाल्यार अर्गां मिस दिता दिप्ती निशल कॅस्टलिनो अर्गां मिस दिता वलेरियन डिसोजा आनी हेलेन कार्डोजा सकलेश पुरो ते कोणा मागता बसिला ताचो उडास करून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्ता ते म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो परत हांगासर ह्या देव तंपलाक ह्या पुणशेताक आमी हांगासर आयल्या कित्याक आमकां एक बरवोसो आसा आनी आमची पातयणी जावन आसा. ह्या पुणशेतांत मागलें आमकां सक्कडी फोव जाता. हाचे पयलीं आमी हांगासर आयल्या वेळार देवान आमकां जायते आमच्या पात्रोन संता मारिपात आमकां फोव केला. भाग्यवंत जो देव आमच्या गरजांक तो पावता. आमची मागणी आमचे इरादे आमची तेसावां आमी ताचे लागीं मागल्या वेळार देवा मुखार तो दवरता आमची मागणी आनी देवा तावन आमकां आशिर्वादान तो मागोवन धाडटा. आनी ह्या बरवशान आमी हांगासर जमल्या वसता ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवंक हांगासर आयल्या वसता. आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगता तो पातक्यांक तो सोदून वेता. जेजू बऱ्या गवळ्याच्या वपारी मुखांत आमकां तो धैर्य दिता आनी आमकां आनी एक जिवीत बरें करून तें जियोवचें भाग तो आमकां फोव करता. नोवाय णव बोकऱ्यांक तो थंयसर सांडून एका सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो सोदून वेता. पातक्यांक तो सोदून वेता. कोणीय नास जावन नजो म्हणून तो जेजू आशेता. आनी त्याच खातीर मोगाळ भावा भयणीनो देवा बापान आमकां ह्या संवसारी धाडलां आमी बरें जिवीत आमी जियेजय देवाच्या उतरांक पान दिवन आमी जियेजय आनी जेजू बराबर जेजू कितें आमचे तोंड आशेता त्या प्रमाणे आमी जियोंक ह्या जियोन ह्या संवसारांत बरें करून आमी जियोन सर्गींचें राज जोडी जे म्हणली देवाची ती आशा जावन आसा. देखून आमी सबार पोटी सुकोवन पडल्या खातीर देवा लागचें आमी मोगसाणें मागया. हेरांक आमी दुखयलां, हेरांक आमी कश्ट दिल्यात, आमच्या साल समकडेंत आमच्या उलोवण्यांत हेरांक आमी कश्ट आमी दिल्यात. देखून देवा लागचें मोगसाणें आमी मागया आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फोव ते बरी वांटो घेवंक एक घडीभर आमी मौन रावया. आमच्या अंतस्करणाची जडती आमी करया. देवा मुखार आमी सकडी पातकी म्हणलें वळखून सांगता आमी म्हणया
हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कोणी हांव उसार सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो बडो अपराध. ह्या वचून भुरग्यांक सदांच सांगपार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची पथकां काकूळ करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सौम्य काकुळकर, सौम्य काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सौम्य काकुळकर, सौम्य काकुळकर. प्रार्थोया. देवा आमच्या मगळा बापा धर्म तूं सांजूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्या प्रितुमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. या आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. बुजवण दिया, म्हजे पोरजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळसा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिच्या साकऱ्याचे दीस संपले, तिच्या आफरदेचें फारीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातक्यांक सरस्पराच्या हातांतली थोडी क्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता. आराण्यान सरस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक पालकें बरोवन येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. ऊंच सकळ सुवात सपाट जावं दी. फोडकुळो आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सरस्वराची महिमा परगट जातली आनी हक्क्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सरस्वराचें तोंड उलयलां. एक ताळो सांगता परगट कर. आनी हांवें विचारलें कितें परगट करूं. हक्क्या मनशा कोळ म्हळ्यार तोंड आनी सगळी ताजी सोबाय शेतांतल्या फुलाची सोबाये सारकी. सरस्वराचो स्वास ताजेर पडटना तण सुकता, फूल भावता. खरेंच लोक म्हळ्यार तण. फूण देवाचें उतार सदांच तगता. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या तळ्यान बोब मार. भिरांती विणें बोब मार आनी जुदाच्या शहरान सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय सरस्पोर आपले पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताजें इनाम ताजे सवें आसा. ताज्या जैताचें फळ ताज्या फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हृदया लागीं धरून ताका तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतकायेन चलोवन व्हरता. देवाचें उतार हें. देवाचे एवढे उपकार.
आमचो देव पदवेन येता आपले आमचो देव पदवेन येता सोमयाक नवें गीत गाया पृथ्वेच्या निवास्यानो सर्वेस्पराक वाखना सोमयाक नावाडा ताच्या नावाक होगलाप दिया आपले आमचो देव पदवेन येता ताचे सोडवे विशे दिसान दीस परगट करा जनांगामध्ये ताची महिमा गाया सल लोकांमध्ये ताची विचित्रा गाजया आपले आमचो देव पदवेन येता आपले आमचो देव पदवेन येता Alleluia, 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 Alleluia. सोमिया सोदीस लागी पावला आपले आमची सोडवण करूंक तो येता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भगवंत मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुकाय सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो तुम्ही कितें म्हणटात एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडनो सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वचना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतीस हांव तुमकां सांगता सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोण शेकलो ना जायनाये म्हूण तुमच्या सर्गीच्या बापाची खुशी देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी सोदून वेता कोणाक सोदून वेता आमी कितें सोदून वेता म्हणलें एक सवाल आमी केलें जाल्यार जाप कशी येत कितें सोदता आमी एक भायर पडुल्लें आमी सोदता भायर पडुल्लें कितें तें कितेंय जावं दी जावंक बरो भायर पडुल्ले पयशे वा भायर पडुल्ले मोबायल वा भायर पडुल्ले नग वा भायर पडुल्ली खंयचीय वस्त आमी सोदता कित्याक आमी सोदता कित्याक सोदता कित्याक म्हळ्यार ती वस्त म्हजी ती वस्त म्हजी म्हजी मात्र न्ही म्हज्या मोगाची दोळ्यां भायर मोबायल जाय जाल्यार कितले टेन्शनां सोदता आमी न्ही न्ही आमचो नग कानाचे वा मुदी वा कितें ना जाल्यार आमी सोदता आमी कित्याक ती म्हजी वस्त म्हज्या मोगाची म्हाका उपकारा पडची देखून ती हांव सोदतां त्या वस्तू थंय म्हाका चड आनी चड मोग आसा
तशेंच एक व्यक्ती जर तर घरांत हांव गेल्लो म्हजो पूत पाटी घरा येना जाल्यार, घरांत हांव गेल्ली म्हजी धूव पाटी येना जाल्यार, घरांत हांव गेल्ली म्हजी भयण पाटी घरा येना जाल्यार, वा घरांत हांव गेल्लो म्हजो भाव घरा पाटी येना जाल्यार, वा खंयचोय कुटुंबाचो सांदो जावं आवय जावं बापय कोणीय कुटुंबा सांदो गेल्लो पाटी येना जाल्यार आमकां कितें जाता? संतोश जाता की? हां, संतोश जायना. थोड्यांक जावंक पुरो अब्बा मार गेली म्हणून. पूण चडावत जाणांक दूख भोगता, बेजार जाता, देखून कितें करतात तीं? सोदतात, सोदून वेतात, हेणे तेणें सोदतात, हेणे तेणें सोदतात, बांय पळयतात, थळी पळयतात, व्हळ पळयतात, न्हंय पळयतात, सोदतात. आनी मेळना जाल्यार कितें करतात निमाणें? पुलीस कंप्लेन करतात. असलो असलो मनीस इतल्या फिटींचो, येदो मोठो, येदो कातीचो, असो रंगाचो, असलो भास उलयतालो म्हणून कंप्लेन दितात. आनी मेळटा मुसोर मागतात, आंगवण्यो घालतात आनी हेणे तेणें रुदान करतात. कितल्याक? आपणाच्या मोगाची व्यक्ती भायर पडल्या न्ही. हें सहज. तशेंच आमच्या घरची मोगाची मनजात जावं पुरो तुमी बरो तुमी पसरलो बरो कोंबो वा कोंबी आसा, कुंकडां आसात, गेल्लो नंतर जाल्यार सोदून वयता दुसऱ्यांच्या घरा, आमचो कोंबो म्हणी आयले, कोंबी म्हणी आयले म्हणून. वा तुमच्या घरचे माजर ना जाल्यार ते सोदून वेतात, या तुमच्या घरचो पेटो घरा येवना जाल्यार सोदून येतात, वा तुमच्या घरची गाय वा जानवर ना जाल्यार सोदून वेतात. दुसऱ्याच्या इतलांत खंय आसा की आपयतात, आंबे आंबे ये दर मोट्टी ये केंपी ये म्हणटात, आपयतात. कित्याक? आमच्या मोगाची ती, आमच्या मोगाची, देखून तांचो आमी मोग करता, देखून ती आमकां जाय. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हाच्या सुवातेंत आमी पळयता देव सोदून येता. कोणाक सोदून येता? कोणाक? कोण निवले ना बरें मास्क घालून भितर तूं श्वास काड नगोत आसात. हां, कोणाक सोदून येतात? जे देव कोणाक सोदून येता? देव सोदून येता मनशाक. मनशाक कित्याक सोदून येता? तो मनीस देवाक सांडून पयस गेला, म्हणजे पातकांत आसा, देखून तो सोदूंक येता. देखून जो म्हणटा हांव आयला पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय, हांव आयला पातक्यांक आपोवंक. देखून तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा सर्गा संवसाराच्या धनी हांव तुका अर्गां दितां, जाणट्यांत हांव लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें गुडाप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. ह्या म्हज्या तब्येन दिल्ल्या एकल्याक सयत हांवें वगडायनाये, वगर सगळ्यांक सासणीक जिवीत मेळत जाय. हिस्स म्हज्या बापाची खुशी, आनी ती खुशी करूंक हांव आयलां. देखून आयच्या सुवार्थेंतलें ल्हान निमाणें वाक्य, ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नास जायनाये म्हूण म्हज्या तुमच्या सर्गीच्या बापाची खुशी म्हज्या ताब्यान दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें वगडायनाये, सगळ्यांक सासणीक जिवीत मेळत जाय. हिस्स म्हज्या बापाची खुशी, ती खुशी करूंक जेजू आयलो. लोक मनीस देवाक सांडून खंय गेलो? पळया, आदाम आनी एवेक देवार असलें, कोणा सारकें असलें देवा एवेक? आदाम आनी एवेक कोणा सारकें असलें? आपणाच्याच सारक्या असो आनी स्वरूप असो जावन. पळया, देव तर आमचे बरी तासा म्हण जालें, पूण देवाक आमी पळोवना. पूण देवान रचतना मनशाक ताच्याच सारकें असो आनी स्वरूप असो जावन रचलो, म्हळ्यार देव आमचे बरी तासा म्हण जालें. आनी आमी एका मनशा पळयतना देव ह्या मनशा बरी तासा म्हूण गॅरंटी. कित्याक म्हळ्यार ताणें आपणाच्या सारक्या असो आनी स्वरूप असो जावन रचलो. देव विचित्र ना. इदिलो आम जीब भायर घालून दोळे भायर घालून ना देव. देव आमचे बरीस ताच्या सारक्या असो आनी स्वरूप असो. आनी ह्या देवान
मनशाक ताच्या मोगा वरवीं रचलो आतां रचलेल्या मनशान कितें केलें देवाक कितें केलें भुमी वैकुंठांत आदामाक नेबेक दवरल्या वेळार देवान म्हळें आदामाक नेबेक त्या रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो न्हय स्पश्ट सांगलें त्या रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो आडवरल्या रुखाचें आनी आदामान आनी एवेन गट्टी मोतीन धरलें बिलकूल खावंक नजो देखून त्या रुखासर संतोश नातलीं ती मागीर एकलो आयलो कोण आयलो फ्रेंड कोण असो सैतान आयलो आनी कोणाक नाडूंक लागलो एवेक आनी आदामाक एवेक नाडूंक लागलो आनी तांचें मन वैकूंक लागलो बऱ्या उतरांनी गोड उतरांनी तांकां पिसांत करूंक लागलो आनी ह्या एवेन देवाचें उतर सांडलें देवाक सांडलो आनी सैतानाचें उतर आयकून सैतानाच्या फाटल्यान गेलीं देवसराच्या फाटल्यान गेलीं आनी तें फळ केलें आनी म्हळें देवा तूं आमकां नाका आमकां सैतान जाय तुज्या कितलो सुबिता तो बरो आसा तो आमकां बरीं उतरां सांगता देखून तो जायत म्हणून अशें मनशान पळया देवाक तिरस्कार केलो आनी हेंच घडीत जेजूच्या पाशांवाच्या वेळार हाडलें जाल्यार जेजूच्या पाशांवाच्या वेळार पाशांव म्हळ्यार कोत्ता न्ही जेजूचे कश्ट वळवळ्याच्या वेळार हाडल्या वेळार जेजूक कैद करून कोणा मुखार उबो केल्लो कोणा मुखार म्हजे मुखार न्ही आबा हांव नातलो कोणा मुखार अय्या तुमी सापता चिंगम घालायल्यात गे पिलाता मुखार पॉन्स पिलाता मुखार उबो केलो जेजूक ताची तपासणी करच्याक इन्क्वायरी करच्याक आनी पिलाताक बगलें जेजूची कांय सूख ना जेजू बरो आनी कांय वायट करूं ना देखून तो कितें करता जेजूक सोडूंक प्रयत्न करता पास्काच्या फेस्ता वेळार एकल्या कैद्याक सोडची रिवाज आसा आमकां म्हळ्यार आमच्या स्वतंत्रतेच्या दिनाचरणाक थोड्या कैदींक सोडटात आनी 26 डिसेंबराक जानेवारीक त्या दिसा थोड्या कैदींक सोडटात बरे गुणेस्त कैदी आसल्यार तांकां सोडटात सरकार सोडटा तशेंच पास्कांच्या परबेच्या समार थोड्या कैद्यांक सोडची रिवाज आसली आनी पोंत पिलात चिंता आपूण जेजूक तूं सोडतलो देखून तो उबो करता हांगासर जेजूक हे निरपराधी मनशाक देवाच्या पुताक इगत्ती एक पापाचें कत नातुल्लो मनीस तो सर्गा संवसारा सोदनी जायत्यांक आदार दिल्लो सुदारशिल्ले पिड्या गूण केल्ली सुडका सुडवण दिल्ली जेजू थंयसर आसा इगत्ती 1 कोटी करणी ताणें करूंक ना आनी एकलो आसलो बारब्बास तो भिरांकूळ मनीस कठोर मनीस खोटेपणाचो मनीस तो ताणें चोरी केल्या खुनी केला अत्याचार केला भिरांकूळ कठोर मनीस आनी लोकांक वो सांगता पिलात तुमच्या मुखार 2 मनशांक आमी दवरलां कोणाक जाय तुमी विसरून काडा लोकांक कोणाक जाय म्हणे बाराबासाक बारनाबास न्ही बाराबासाक आमकां जाय बाराबासाक सोंडी हो जेजू आमकां नाका तो पिडा गूण केल्लो तो आमकां नाका पातक्यांक बोगसूंचो आमकां नाका खोडकारांक नितळ करचो आमकां नाका कुर्ड्यांक दिश्ट दिवचो आमकां नाका केप्यांक आयकोवचें बरी करचो मोन्यांक उलोवचें बरी करचो तो आमकां नाका रडतल्यांक बुजोवचो आमकां नाका आमकां सुडका सुडवण दिवचो तो आमकां नाका आमकां चोर जायी आमकां लुटकार जायी आमकां फटकिरो जायी आमकां कुनिगार जायी आमकां अत्याचार करतलो जायी देखून ताका सोड म्हणून लोकांनी पळया देवाक तिरस्कार केलो सांडून लोक पयस गेलो पळया देखून पळया जेजू तांकां आपोवंक आयलो येयात तुमी पयस वचनाकात तुमी म्हजी तुमी सगळ्यांनी वास जाय सैतानाची उतरां आयकून तुमी पोंडान पडचे न्ही सैतानाची उतरां आयकून उज्याच्या वळवळ्यान तुमी लासचे न्ही सैतानाची उतरां आयकून तुमी वळवळ्याच्या उज्यांत वळवळचे न्ही म्हणून
जेजू आयलो आयलो आनी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो हो तो काळ अद्वंतसो काळ देखून आमच्या पातकी जिविता पाठ करना यू टर्न मारसो काळ तो आमी कोणाच्या वाटे कुशीन धांवन जाल्यार ती वाट सांडून पाटींग यू टर्न मारन देवा सरसी येवसो काळ तो देखून आमची पातकी जिणी बरोवंक सांडूक देवाचें उतर आमकां उलो दिता देखून जेजू म्हणटा पातकी जिणी सांडा बरी खबर सत्माना सर्गींचें राज्य लागीं पावलां देखून स्नानीक जो हांव दिल्लो उलयतो तो तुमची पातकी जिणी तुमी सांडी जाय बरी जिणी जिये जाय जोर्दान न्हंयत स्नान घे जाय आनी देवा सवय पाटी ये जाय कित्याक म्हळ्यार खुराड मान जाल्या रुखाक आतां परतूंक मात्र बाकी आसा रूख देखून ताच्या फुडें तुमी परिवर्तन जाल्यार जालें ना जाल्यार कस्त आसता ते ताणें दानी आसडूंक सुरू केल्यांत पयलें थोडप्यांत आमी न्ही भातां सोडटले हांव भात तांदूळ न्ही आसोडटले हांव गोव आसोडून ताचें पुरा आमी कितें ताचें पुरा आसले दुळू आसले पुरा काडटले हांव पोल जल्ल पुरा काडन बऱ्यांतलें बरें भात आमी आरयतले हांव रासकन दवरतले हांव तशेंच देवान आसडूं सुरू केलां पोल ती भायर उपतली दड्ड आशिल्लें वंदोन भायर घालतले आनी उज्यान घालून लासतले बऱ्यांतलें बरें मात्र तुप्यान भरतले आनी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो बऱ्यांतलें बरें तुप्यान भरतले मनीस आमी जावंक जाय उपकाराक पडचे फायद्याक पडचे देवा सवय आसचे देवाचो पाटलाव करचे सोम्याचें उतर आयकून आमचें जिवीत त्या प्रमाणे रुपीत करचें तसलें बरे व्यक्ती आमी जावंक जाय तसलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांतळा म्हणून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो गोवासो मनशा वावरान केलो प्रितुमेन तो दिलो करतो भोंडो आमकां जिवितासो. उबे रावया म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदरा देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्या पयसुच्या आवाज स्फोर म्हणून घे. सर्वेस्परा भगवंत धर्मदत्ता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगडोवंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें तेच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची खालसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातले उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा देहीन वासुया. अशामी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व खळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची गुणां जावन ह्या संवसारान सदां उरच्या आनी सर्गेंची शिकोवण सगळ्या मनशांक प्रगट करच्या. तुवें ती धर्मदत्ताच्या बुनयादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान
निरंतरी आम्ही तुझे कीर्तन करता आणि सर्गींच्या सर्व दळबरा सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस तू. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येतात आता जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. सभेसमिती मी घालया. बापा करोस तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धरून देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखचन कस मरून शुभेच्छा आदी ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वचूंक तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच वरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली को नव्या दिन वचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पदकांचे मोक्षान मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें वरावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपुणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें दुखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुण रगत सोतल्या आम समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी आजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेले अंत्य आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजे स्थगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाच्या माया संगती ती सपती भाग्यवान सुजय भाग्यवंत धर्मदूतां भाग्यवंत जुतात देव आनी सर्व कळी तुका मारोल्या ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्व धनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान समस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बऱ्यो शानात्रेक दिलाक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुज्या अपोस्तलांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मगस गुत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बळया जेजू क्रिस्त आमकां पातक्यांक सांडून गेल्ल्यांक सोदून आयिल्लो जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्वांय सुभागी. सम्या तुवें म्हाका पळोवना पण योत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. सोमी मुजो गोडी कांयच म्हाका उरना. सोमी मुजो गोडी कांयच म्हाका उरना. पांचवो सरो मेळटात सोमी म्हाका विशेष दिता. प्रशांत उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उरना. सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उरना. म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदां घटाय दिता. सरक्यानी नीट वाटांनी सोमी म्हाका सोलोन व्हरता. सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उरना. सोमी म्हजो गोडी कांयच म्हाका उरना. प्रार्थोया. भोव मगळा बापा भगवंत तुजो देवाच्या जैतेवंत मरणा पासत या नव्याच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांदूळ घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मगळ भावानो भयणीनो ह्या सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. भोव व्हड्या उर्बेन आनी बाबार्थान ह्या मिसाच्या बलिदानान तुमी वांटले जाल्यात तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अभिनंदन पटयता. माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भाव भयणीक हांव अभिनंदन पटयता. देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या खातीर विशेश करून हर एका मंगळाराच्या दिसा तुमच्या त्या सांवा खातीर निरंतर आमी मागता. मंगळारा
नवरार मीस उपरांत नवेन सक्रामेंताचें आराधन आसा. येवच्या मंगळारा विशेश करून सरपिडेस्तां खातीर आमी मागता व्हडा संख्यान नवेनाच्या मिसान वांटेली जावंक तुमकां आपोवणी दिता. जानेवारी उपरांत सर्व बरें म्हूण जालें जाल्यार कोरोना कांय येना जाल्यार वा लॉकडावन कांय जायना रुल्स रेग्युलेशन्स चड जायना जाती जाल्यार जानेवारीच्या 4 तारखेर तावन 2 नोव्हेंबर आमी सुरू करता. ही सकाळी 8 वरां 8:15 वरार मागीर एक 10:30 वरार 10:30 वरांच्या नोव्हेंबरा उपरांत जेवणाची मांडावळ आमी आसा करता. कांय तरी समस्ये नान जाल्यार कोरोनाचे समस्या आसून परतून रिस्ट्रिक्शन लॉकडावन आनी कांय जायत जाल्यार मात आसचें ना जाल्यार जानेवारी तावन 2 नोव्हेंबर आसतलीं. तेदोळ पर्यंत ह्या म्हयन्यांत 1 नोव्हेंबर सकाळी 9 वरार आसतलें. आमचे लागीं स्टॉल आसा, स्टॉलार भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्ल्यो उदक, बेंजार केल्लें रिलिक्यो, कुरीस, कोंतां, बेंतिन्यो, संतांच्यो इमाज्यो इत्यादी आसात. कातोलीक पंचांग, बायबल डायरी इत्यादी थंयसर आसात. त्यो तुमी घेवन त्यो वापरूंक तुमकां उलो दिता. ह्यो सर्व वस्तू बेंजार केल्ल्यो तुमच्या आत्मीक झुजा विरो झुजोवंक आनी जैत जोडूंक आदार दितात. त्यो वस्तू वापरूंक जैत जोडूंक तुमकां आमी उलो दिता. दैवीक वखदां डिवायन मेडिसीन हांगासर आसात. गांठी दुखीक, गॅस्ट्रिपिडेक, भुरग्यां पिडेक संबंदी वखदां आनी तेलां आयुर्वेदीक ऑफिसान मेळटात. ती जायते जाणांक बरी भलायकी जोडूंक कारण जातात. ती घेवन ताचो फायदो जोडूंकय तुमकां उलो दिता. तुमची मिसां ते सवां तुमी ऑफिसान दिया, थंयसर ती घेतात. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगी मागण्याची विशेष मांडावळ आमी करता आनी तुमच्या खातीर मागता. आनी जायत्या जाणांच्या मुखांतर बरेंपण लाभलां आनी बरेंपण लाबूनच आसा. असो फायदो जोडूंक तुमकां आमी उलो दिता. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी कुशेन तुमच्या मोगान उपकारी मनान ह्या पुंतळाक तुमी कुमक करा. खंडीत आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं हे पुंतळाची कांय प्रगती करूंक आमकां साध्य जातलें. नेतालांचें फेस्त आमी आचरण करता. ह्या नेताला फेस्ता संदर्भी मुद्दम तुमकां रावोंक मोन आसा तर मुद्दम तुमी ऑफिसान दिवयेत. मुद्दमाचे तास ₹300. मिसांय तुमी ऑफिसांक क्रिस्मसा लेकार मिसां तुमकां दिवंक जाय तर तुमकां स्वागत आसा. मिसां तुमी ऑफिसान दिवची. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमकां समेस्तांक परत आमी नेताला फेस्ताच्या शुभाशय पाठयता. नेताला फेस्ताच्या काळार आमी आसा. जागृत सांबाळा, मास्क तुमी घाला, अंतर दवरून बसा आनी खंडीत येवंक मारे कारपिडेतावन आमकां सोडवण मेळटली. देखून आमी एकामेका खातीर मागया. आमी तुमचे खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. नोव्हेनाक आतां आमी इती जावया. नेमी घालून नोव्हेनाचें गीत आमी गावया. पात्रून सांगता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रून सांगता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रून सांगता देवा आमचे पासून विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. भगिमो जुतात देव सर्गारा सांजेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासून विनंती करता. सांजुतात देव आनी संत भक्त प्रत्येक जन मोरी आमचे सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूतात देवाक आसलेल्या इश्टगतीचो आमी उगडास करता. भगिवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा उपाक निरंतर होगळाप लाभता आनी सुमेस मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या बवर्त उदेशी तूं आतां करूस आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बगे वचूतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी वादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तुज्या री करतलोय म्हूण आमी बरवसता.
येजूच्या पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरतांव तुका जावं महिमा मान आनी होगळाप सदां सर्वदा आमेन. बगे उजूतात देवा लागीं मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी दंदो जावन आसलेल्या बगे उजूतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून असो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय ताच्या सोडूनची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनुश्या कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस करसा अडचणींनी सांपण निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शेरोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरज जावन तुज्या पुनशता पत्तीने नायलां. इगडी बरोबर श्याम मुगळ भावना भयणीनो जायतीं जाणां तुमी ते सवां घालतात वॉट्सॅपार ईमेला मुखांतर धाडून दितात. तुमच्या खातीर निरंतर आमी मागता पोस्टां ती तुमी धाडून दितात. हे सर ते पासून विशेष करून मागतना 24 जाणां 24 जाणां बरें काम फावो जावंक, 2 जाणां स्ವಂತ घर फावो जावंक, तशेंच 13 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक, 9 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावंक, 13 जाणां सुजागो बऱ्या माला विकून वचोंक, एकल्याच्या जाग्याचे सगळे डॉक्युमेंट रेडी जावन ते नांवार जावंक, 14 जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावंक, एकल्याक ती गर्भ रावला तो गर्भ बऱ्यान तो रावून भुरग्याची बरी वडावळ जावन बऱ्या भुरग्याक प्रसूत जावंक मागोवंक विनंती केल्या. तशेंच 8 जाणांच्या कुटुंबांत शांती समाधान माया मोग वृता करूंक, 2 बाबा आनी माया मोगान जिवंक, आम्हाला पिवणे संडून कुटुंबांत शांती समाधानान जिवंक, तशेंच एकल्या उतर प्रयाची स्त्रीक बरी भलायकी कुडीची सकत मतीक समाधान फावो जावंक, एकल्यान फाटी उलोवचें सोडूंक, 14 जाणां एग्जामांत बरें प्रिपेर करूंक आनी बरें मार्क्स काडूंक, एकल्या असले भुरग्यान हट्ट जिद्द आनी ताचें चिंतना साडून तें कलते जावंक आनी बरें जिवीत जिवंक, एकल्यान नीट एग्जाम बरयल्या आनी तो आनी ताका बरी एक MBBS सीट बऱ्या कॉलेजींत फावो जावंक, 7 जाणां वांगड्या वाटे तोंड पाटी परतोवंक, एकल्याच्या गुमटेची शिरेची तकलेची दुखून जावंक, तेका जाणाच्या हातापांयाचे पेंगटाचे आनी हातापांयाच्या गांठीची दूख, पांयाच्या तळवेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक, तेका जर मायग्रेन तकली पडापड गूण जावंक, तेका एकल्याच्या बुरयेंत पाठीच्या कण्यात असची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक, 14 जाणांच्या दोळ्यांची दिस्त पाटी मेळोवंक, तेका जाणांच्या पेंगटाची दूख गूण जावंक, 21 जाणां भुरग्यांक शिकूंक बरी मत जाणवाय गिन्यान फावो जावंक, एकल्याचे लंग्स कॅन्सर ते गूण जावंक ताचे तावन सुटका मेळोवंक, तेका जाणांची एलर्जी आनी गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक, 8 जाणांक आमाल पिवणे सोडूंक आनी बरी जिणी जिवंक, एकल्या सिवील आनी क्रिमिनल केस इत्यार्थ जावंक, एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार पाटी दिवंक, एकल्याचो भांगाराचो नश्ट जाल्लो ऐवज पाटी मेळोवंक, 14 जाणां रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक, एकल्याचे फायनान्सांत गेल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, एकल्याचे गल्फांत गेल्लें काम पाटी मेळोवंक, 2 जाणां कॅनडा इमिग्रेशन बऱ्यान जावच्याक, एकल्याचो वाळतेर बऱ्यान जावंक आनी भलायकी बरीत भुरगें फावो जावंक, एकल्याक मागणें म्हणोवंक कुरपा मेळोवंक, एकल्याची हार्ट ब्लॉक ते गूण जावंक, एकल्याच्या स्पायनलांत म्हळ्यार पाटीच्या कण्यात आशिल्लें सिस्ट सर्जरी नासतना गूण जावंक, तशेंच 39 जाणांनी विशेष प्रत्येक ते सवां खातीर मागोवंक विनंती केल्या. तांचे संगत आमची अर्गां गोंत्यां ते सवां गोंत्यां आनी जी कोणाक मागतान बसयलां तांचो उडास काडया, तांचे बसोत आमी मागया. सर्गींच्या बापाक अर्गां दिवन आमची मागणी उबारया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, उगलाप तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू, आराधना तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका सुमयान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. उला मारा सुमयान
काळजांत उला मारा सुमयाक पवारता उला मारा तुमची मागणी तो ऐकता सुमयान जेजू सांजुता देव मुखांतरू बारलेली मागणी देईन स्वीकार कर आमच्या मागण्या कान दे आमच्या बाबेक ताळो दे आमच्या बाबेची आमची बोब ऐक आमची मागणी ऐकून घे उद्या वोट दयाळ्यान वोट काकुळतीन आमची मागणी स्वीकारशी सुमयान जेजू आमकां कितें जाय कितें नजो तूं जाणाय तुझे उदंड देन उदंड काकुळतीन मागलेल्या हर एकल्या भोव कर म्हूण मागता सुमया तुझे तेसा आमी सर्व तेसा तुझ्या पांया तळा समर्पित स्वीकार कर सुमया मागलेल्या भोव कर सर भक्तिकाक आदार कृपा शांती समाधान सगळे भोव कर मागलेले उपकार तू दी सुमया हालेलुया 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 म्हज्या मुतीर काळू काडना म्हजो बाबार्थ दंडोनो पेसडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पुस्तलें पदवेन पयस जावंडाय हे वत्या संता म्हज्या काळजाचे गुंड्या हांव तुका मारता असं सडलेल्या बरो सुदींचे किरीत तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कांटे गोंडे म्हज्या काळजाची कोडसण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ वायपासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसन वर हांवें वडापतीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका आजोवन दी अशें आमचे सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अधिकती परगटलेलें साव आमेन मगे हांव जुता देवाक उलय कस्त अडचणी निराशेंत असलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरोती जावन आसच्या मगे हांव जुता देवा आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर आमच्या बापसे बाबीस साहेब आनी फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर संवसार सुवार जावन आसच्या जेजूची सुवार्थ सुमेस मनशांक पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावरण्यात धरचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती जेजू बऱ्या गोवळ्यान समेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन कर प्राजितक आनी शांती समाधानाय काडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती बगेन कर कुटुंबांची इल्ले सुमया जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं स्त्रीला विनंती समेस कर बाबा आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सास्तीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती आमी कर समेस जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या तळण्याचेर संवसाराच्या बुलवण्याचेर आनी कुडीच्या क्रबडण्याचेर जैत वरच्याक आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती कर प्राप्त तुया महिमे वतो धर्मदूता आनी रक्त साक्षा बघेवं सुतात देवा तुवें जेजू समोग जायत्या वांटलाय तूं समोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पथकाचे आनी स्वार्थाचे वाटो सांडून माये मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बोड आनी गठाय दी कस्ट अडकळी मदें निराशान आनी बेजारायंत तुजी कुमोक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणेच्या पयनांत सबित्यान सुमकोन सर्गे देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधना करूंक आमी पळोवशी कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. एक घडी परतोळे तांपी आमच्या हातार दवरया सुमयान केल्या सर बरेपणा सुगडास कडया सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया वैयक्तीक रितीन ताणें केल्ल्या सर बरेपणा सुगडास कडून ताका आमी अर्गां दिवया सौग जाणां बरें काम फावो केल्ल्या खातीर 6 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर एकल्याचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर एकल्याचें कोलेस्ट्रॉल आनी शुगर नॉर्मल जाल्ल्या खातीर एकल्याची गुमटेची दूख तकलेची दूख शिरांची दूख गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या पाटीच्या कण्याचे आनी बोरयेची दूख गूण जाल्ल्या खातीर एकल्या जाग्याचे सगळे डॉक्युमेंट्स जावन तयार जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या पयल्या वेळार राखून व्हेल्ल्या खातीर एकल्याक रीण फारीक करूंक कुरपा तांक फोव जाल्ल्या खातीर 6 जाणां बरी सेरीक फोव जाल्ल्या खातीर 2 जाणां भुरग्यांचे देणे फोव जाल्ल्या खातीर एकल्या स्त्री तावन सुटका लाभल्ल्या खातीर तशेंच 20 आनी 3 जाणांक बरी मागलेलो सर्व उपकार फोव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात तांचे संगत आमचे अर्गां गुंथया सर्गेच्या बापाक निरंतर आमी अर्गां दिवया आमच्या हात उबारया आनी सांगाता म्हणया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया उगळप तुका सुमया जेजू उगळप तुका सुमया आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका वंदन तुका सुमया जेजू वंदन तुका अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगळप जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर तुका आमी अर्गां दिता सुमया तुजे व्हड दयेन आमचे दया दाखयल्ल्या खातीर आमची काकुळत करना आमकां बेसांवांनी भरलेल्या खातीर मागलेले सगळे फोव केल्ल्या खातीर सांजुदा मुखांत आमची मागणी आयकल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता सुमया अर्गां जेजू उगळप जेजू तुजे जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 सर्गीचे बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिणीत करून नवे जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्या की बापा बगेन तद्दे मारिफात आमी तुका अर्गां सर्गीचे बापा तुज्या भविष्य सभेन बऱ्या गोळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगेन तद्दे मारिफात आमी तुका अर्गां बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा भगवंतात देवाच्या मजतीन दोळस तुवें केल्ले आनी मुखार करूंक उशेल्या उपकारा खातीर बापा बगेन तद्दे मारिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुवें तुजे ते फातेतेल्या सुख नासतना कुमोक केल्ल्यांक आनी कस्तांनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगेन तद्दे मारिफात आमी तुका अर्गां दिता
बापा तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्ल्याक दुबाव वेळी मती गुसवाड दिल्ल्याक आनी गती दुखींनी आमकां बसवाण दिल्ल्याक बापा बगे तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्घ बापा तुज्या क्लेस्टिनीत पुता जेजूचे नावी तुवें देव सरार्थ तलेल्याक आनी बिजूट काळजाच्या पवित्रत्म्या दिवच्या गठायन बरयल्याक बापा बगे तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्घ या पुंतळ सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची कंद बेसराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्घ या बगे सगळ्या सांजुदा मुखांत आमची जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्घ दिता सांजुदाच्या मजतीन या पुंतळा सभार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्द्या मारिफात आमी तुका अर्घ दिता सांजुदा मुखांत आमी मागले सर्व तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्द्या मारिफात आमी तुका आमी अर्घ सर दिता. संगता मेळोवन सुमयन शिकलेल्या मागणी संगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या आमकां शितां तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस भोंवणा पासो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीची कस्तळू कर आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्या धाकट्यांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकळ पिडेस्तां थाळणे आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुज्या मनेऱ्या दवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकेन कुडी येतम्याची गठाय दी आयकमचे प्रार्थने सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर्व ते समाजेरी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयकमचे प्रार्थने सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विस्तारले ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सर्व ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने मगळ बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव तें काम नासतना कुस्तूच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फोव करून तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने दयाळ बापा फोव ती जिणे संगाती वा संगाती मेळनासतना कुस्तूच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणे संगाती वा संगाती मेळोन बरें कुटुंबाचे जिवनचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर्व काजरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव कर तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने बरी एपिडेस्टाचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे नमान आनी एका कुळतीचे माय नमान आमच्या जिवा अमृत आनी वरवशा तुका आमी उलो मारता आमी बद्द सेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिके ते तुजे काकूळ जळ आमचेर परती आनी ह्या बद्दल उपरांत तुजे कुशीचे सदी पळ जेजूक आमकां दाखय ये देयळी हे मुगाळी दुलोबी ओंकार मरये एगडी बदोळे दांपी पिडेस्त आमच्या भाव भयणी खातीर विशेष करून ह्या वखदां मागतना त्रिंदादीची मजत मागया त्रिंदादीचो आशिर्वाद आमी जोडून घेवया ह्या वेळार तुमच्या तकलेचेर पवित्र उदकाचो शिवर जातलो सगळी सांगात म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुणोय दिवन त्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशाचे घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी आमची सरपिडा शिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बुसवणदारा कित्याक तूं आमचे सरपिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया बोदेळ बापात्म्याच्या संकस्तांनी मतेच्या आणि कुडेच्या पिडेनी कस्तोंच्या तुझ्या साकरणेचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसल्या तांकां नवो जीव दिवंक जवाबरीत कर अशें पत्कणी तळ जावन पिडेशिड्यांतले गुण जावन वेगिस्तांनी भलायके जोडूंक फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नामी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आणि संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं बोदयाळ सुमया भवताच्या बुसवणदारा तुजी मेदमेनांतली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कुस्तूच्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बडवेसान समाधानान सांबाळून देत एकामेका सुख समजणी मनाबैत पयस करून एकामेका काळजांतल्यान बगसून जिवून तांकां द्वादार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरें जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमय सदांच तांच्या संगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो चेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सरस्पुर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपली अमुकामळाचो प्रकार तुमचेर पांको तो तुमकां माई पासन आनी काकुळतीन वागोवं दोलोपायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां देव
देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजवाक वैभवान बसला आणि आपल्या बसवण्याप्रमाणे संसासरापर्यंत आमचे संगात तो आसा. तो तुमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखवण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या आशिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे ती आसचे सर्व वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसो. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझे मुका मोळाव पोळीव काशेता, तुझ्या हजारपणा जीव काशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सर्वंदारा, सर्प तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्ककायेन बळवून तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणा सांगा तूं दिता. म्हज्या कश्टान दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंडेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सर्वंदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. येशू मी कमी आराधन करूया. सर्ग संसार सुद्धा जेजू ख्रिस्त आमचा संबंधार. Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Naam Jesus, Jesus, naam Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
सोम्या आमच्या देवा तुका वरद तुका महिमा जेजू सोम्या आमच्या देवा तुका महिमा ओर्तो देवंसु काकुलदार बाप्तुम दयादाकुन बोक्सु सोदे सोदुन येसुदे जेजू 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 सोम्या तुका हरदा जेजू देवा जेजू सोम्या बोक्षी आमका हालेलुया हालेलुया Ergan tuka sumia Jesu, oglap tuka sumia Jesu, stuti tuka sumia Jesu, aradan tuka sumia Jesu. Hallelujah, 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 हालेलुया. बसया मगळ भावानो बहिणीनो इकडी भर सुम्या पड्या पड्या हांव एक पुटी ल्हान आसतना म्हज्या पप्पा वट्टून आमी आन म्हणचे म्हज्या आना वट्टून हांव शुक्राराचें पेंटेक गेल्लो मुडबिद्री पेंट आसता शुक्रार न्ही गी आसता आतां तें पुरा मार्केट काडल्या पयलीं ती मार्केट आसली ती शुक्राराचें सकाळीं दुकोर विकताले दुकराची पिलां गुणयेन घालून मस्त दुकरां पिलां मागीर मासली विकतात मासली एकाच मार्केटीन दुकराचीं पिलां मासली सकाळीं दुकरां पिलां मागीर मासली म्हजो आन गेल्लो दुकराचें पिल्ल हाडूं सगळ्यांत मासली हाडूं आनी खंडपटे लोकांची गेट थंयसर आनी हांव धाकटो भुरगो हांव सुकलो कळ्ळें गे म्हजो आन दुकराचें पील काडून सिदा गेला ताका दुकरा पील मेळ्ळें म्हणटा हांव नाका जालो गुंतलो म्हाका सिदा गेला हांव थंयत हांव रडतां 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 हांव येदोसो धाकटो कशें येचें फाटीं वळखीचें कोण दिनात मागीर एका मासलेच्या मापळ्यान म्हाका ताच्या सिडसीं बसयलो आनी म्हळें तूं हांगा बस तुजो बापूय तुका आपूण व्हरूंक येतलो तूं हांगा बस आनी हांव बसलो आनी बसून थोडो वेळ जाल्या उपरांत म्हजो बापूय म्हाका सोदून आयलो आतुरायन आकांतान म्हणलें बरी सो सोदून आयलो आनी म्हणालो म्हज्या चेरक्या पळय लागी तुमी म्हण ते दाडा एकलो मापली म्हणालो प्रभुले इरना मागीर अल्प कुलोवन दवरलें तुजो पूत थंय बसून आसा मागीर मेळ्ळेंत म्हाका उखलून धरलें आंडेर दवरलें 2 किस दिले आनी सॉरी पुता म्हणालो आनी त्या दाडा म्हाका भोगलो संतोश उरतो कित्याक म्हज्या बापायक हांव जाय जालो हें म्हणलें संतोश व्हरतो संतोश ती दादोस काय कितली गी म्हळ्यार ती वर्णूंक जायना कळ्ळें एक बुटी अशें घडलें एक आवय आपल्या धाकटुल्या 2 भुरग्यांक घेवन
कळलें गी ती मंगळादेवी मंगळादेवी मंगळ स्टेडियम आसा न्ही थंय कितें म्हणटात करावळी उत्सव जाता न्ही करावळी उत्सवाक गेल्लीं एक आवय धाकटुल्या भुरग्यांक काण घेवन आनी थंयसर करावळी उत्सव वचून पुरा घेवन जाल्या उपरांत आवय आनी भुरगीं चरमबुरी काण गेली चरमबुरी करता न्ही काण घेवन भुरगीं खावंक बसलीं खावंक आनी चेडूं भुरगें काराक वणकून तांच्यात काराक वणकून खावंक बसलें खावंक लागलें रातीची सुमार 11 वरां उतरल्यान आनी आवय आनी पूत घरांत बसलीं तांणी आवयन ड्रायव करचें पुतान सायडीन बसचें चेडवान फाटल्यान बसचें आनी कारकून शीत आयल्यांत चेडूं धाकटें भुरगें तिंत ताणें चिंतलें तें कारार बसलां म्हूण फाटीं कार येवन शेड्डांत रावयतना फाटीं पळयतना भुरगें ना धाकटुलें भुरगें 7-8 वर्सांचें राती तांकां इतलो अक्लास भोगलो आनी इतलें तांकां बेजार जालें खंत जाली थंय जावन थंय रडोन फाटीं आयल्यान खिणा भितर फाटीं येतना चेडूं सुस्कार थंयसर बसून आसा आनी बस्तत चेडवान म्हळें मम्मे हांव तुका नाका जालें गी कित्याक म्हाका सूण गेली तूं आनी हांवें पुटलोन तर म्हळें तूं म्हाका जाय पुता परमोशेन तूं कारयेन बसला कोण ना म्हणून तुका हांव सूण गेली म्हणून पुटलोन धरना वेगोन ताका किस दिलो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया ते चेडवाक कितलो संतोश जालो जायनाका आनी चेडूं म्हणालें हांवें चिंतलें तूं म्हाका आनी आपूण उरूंक येनाय म्हूण तशें म्हणनाका पुता म्हणाली आवय वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया सांडून गेल्ल्या वा भायर पडुल्ल्या त्या मनशाचे आटाविटे कशे ती असहायक परिस्थिती कशी ती संदिग्ध मतीचें वत्तड कशें आनी तें ताका मात्र गुत्त आनी असल्या परगतेंत कोणी एकलो सोदून वचून ताका आपणाचो मोग दीत जाल्यार आनी ताका वेगून परत पाठी हाडीत जाल्यार त्या मनशा बोगसो संतोश इतलो आनी तितलो न्ही आनी तें काम आज देव करून आसा ताच्या प्रवाद्या मुखांत्र ताच्या उतरां मुखांत्र ताच्या संस्कारा मुखांत्र निरंतर संवसाराच्या रचनेतावन येदोळ पर्यंत सुमी हो वावर करून आसा देखून तो सणून गेल्ले सोदूंक येता ह्या देवाक जावं अर्गां स्तुती आमच्या हातू बारयां अर्गां तुका सोमया जेजू होगळाप तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू आराधना तुका सोमया जेजू हालेलुया 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 उबी रावया हें गीत आमी गावया उर्सून गावया आमी सोमयाक उर्सून गावया ताळयो भेटून हर्षन गाव्या आम्ही हर्षन गाव्या आम्ही हर्षन गाव्या देवा बापा हर्षन गाव्या जेजू सोम्या हर्षन गाव्या पवित्रात्म्या हर्षन गाव्या त्रिएका देवा हर्षन गाव्या आम्ही देवा बापा हर्षन गाव्या जेजू सोम्या हर्षन गाव्या पवित्रात्म्या हर्षन गाव्या त्रिएका देवा हर्षन गाव्या आम्ही हर्षन गाव्या आम्ही हर्षन गाव्या आम्ही हर्षन गाव्या जीवदातारा हर्षन गाव्या जीवी दिल्या हर्षन गाव्या कृपे मोता हर्षन गाव्या
ससनाच्या बापाक हर्षण गावया जीवदातारा हर्षण गावया जीवी दिल्या हर्षण गावया खुरपेवंताक हर्षण गावया ससनाच्या बापा हर्षण गावया आम्ही हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या अरे मॅडम हर्षण गाव्या आमचं स्वामी, आमचं हर्षण देव, गाव्या आमचं स्वामी हर्षण गावया. हर्षण गाव्या आम्ही हर्षण गाव्या हालेलुया हालेलुया हात उभार हालेलुया 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 उला मारा स्वामी आमच्या स्वामी उला मारा निरंतर उला मारा आमचा स्वामी आमच्यामध्ये असा हालेलुया हालेलुया अर्गान तुका सुमिया जेजू Ergan tuka sumia उगलाब तुका सुमिया जेजू Paglap tuka स्तुति तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 खुशा मग बाबडीनं परत एक गडी बोर आम्ही सुमिया पळया इथे पोटी आम्ही मोग केल्ल्यांक सांगता आमी लग्नटुली आसतना आमचो मोग आमच्या आवय करतालीं मागीर गे व्हड जाल्या उपरांत थोडे पटी तांकां आमी सांडटा बायल मेळ्ळी जाल्यार आवय नाका बापूय नाका घोव मेळ्ळो जाल्यार आवय नाका बापूय नाका भुरगीं मेळ्ळीं जाल्यार घोव नाका अशें थोडे पटी आमची चिंता फायदो आसतना मात मनीस जाय फायदो नासल्यार तो मनीस नाका भलायकी बरी नासतना मात तो जाय भलायकी नासल्यार तो वाती नाका काम करतना सांबाळ हाडल्यार मात तो मनीस जाय काम जालें सांबाळ मेळना जाल्यार तो मनीस नाका असले चिंताप स्वार्थी चिंताप आमचे त्या मनशाक सांगता आमी सांगता 25 वर्सां बरें कर मोगान पळोवन वयर केल्ल्या चलयेक कांय एकलो परकी जातीचो चेडो मेळ्ळो मोगार पडलें सांगिनासतना धांवलें जाल्यार आवय बापायन ताका विचारलें जाल्यार तुका आमी नाका गे पुता पोरतान पोर मेळ्ळो तो चलो तुका जाय गे म्हणल्यार त्या भुरग्यान म्हणजे आसा म्हाका तो चलो जाय तुमी नाका 25 वर्सां मोग दिल्लो तुमी नाकात 25 वर्सां त्याग करून म्हाका लांडवड केली तुमी नाकात म्हाका 6 म्हयन्यान मेळ्ळलो तो जाय देखून ताच्या फाटल्यान वेता म्हणून सांगून सांगचें आसा सांडून वेचें आसा सांडून वेचें आनी सांडून वेता आसतना सांडून गेल्ल्याक संतोश जाता गोत्तू ना पूण सांडून आसलेलीं तीं उरलेलीं आसात पळय तांकां भोगची दूख इतली आनी तितली न्ही त्या दुखाची पर्वा आमकां ना त्या बेजाराची पर्वा आमकां ना त्या खंतीची पर्वा आमकां ना आमी संतोशान आसल्यार जालें संदर्भक सरी जावन आमी नाश केल्यार जालो म्हणलें चिंताप देखून ती रडतलीं रडोन तासून दीत रुदान करतलीं रुदान बुडोन आसून दीत म्हाका तांची पर्वा ना म्हूण सांगून वयचें आसात तशेंच जायते पोटी आमी देवाक सांडून गेल्ले आसा संवसारी जिवितांत आमच्या आवयक आमी सांडलां जावंक पुरो बापाय सांडून गेल्यार जावंक पुरो भाव भयणी सांडून जावंक गेल्यार पुरो वा गोवाक वा बायलेक सांडून गेल्यार जावंक पुरो पूण देवाकी आमी सांडून येता देवाकी देवाचें उतर आमकां नाका मिसाचें बलिदान आमकां नाका संस्कार आमकां नाका एवकरिस्ताचें जेवण आमकां नाका आनी आमची सुकुशा प्रमाणे आमची जाय म्हणून देवाक सांडून आमी वेचें आसा आनी ह्या मुखांतर देवाक आमी दूख दिल्लें आसा कशें एक चली आपल्या आवय बापायक सांडून चेड्या फाटल्यान वचून आपल्या आवय बापायचें मन दुखयता ताच्यागी चड मापान आमी आमच्या देवाक सांडून अन्य देवा फाटल्यान गेल्ल्यान गी वा देवा अपमान करून आमी संवसारी जिवीत जियेता तर देवाक त्याच मापान चड आनी चड दूख भोगता म्हणलें सत विसरूंक नजो म्हणलें घडीत आयची सुवार्थ आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून तो सोदून येता आमी म्हणूंक पुरो तूं काल्याक आमकां सोदून वेताय आमी तुका सोडून गेल्याने तुका मर्याद नाय म्हणून आमी देवाक म्हणूंक पुरो देव म्हणटा हांव मर्याद सांडून
तुज्या फाटल्यान सोदून आयलां कित्याक हांव तुजो मोग करता म्हणटा. वय म्हज्या मोगाच्या बाबून जाल्यार आमी दारून काळजाचे जाल्ले आसा. इकडी बरो दोळे दामपया आमी दोळे दामपया अर्द्याच्या आमच्या हात दवरया. आमच्या बदकाची दूख धरया आमी बदकाची दूख धरया. तुमी आमकां बक्षी म्हूण मागया. देवा तावन हांव पयस केल्लो आतां देवा सरसी फाटी येवचे प्रयत्न करया. देवा थंय फाटी येवचे प्रयत्न करया. बदकाच्या वाटांनी गुरल्या म्हाका समी सरसी फाटी येवचे प्रयत्न करया. देवातावन हांव सगळे पयसरलो आतां हांव पाटी येता. पातकाच्या वाटांनी सडगुलो सुमिया हांव पाटी येता. सोम्या हांव पाटी येता. घरा येता सुमिया घरा घरा येता घरा येता. परतून सांडून वेसोना सुमिया परतून सांडून वेसोना. उक्ते आसा तुज्या मोगाचे हात. उक्ते आसा तुझे मोगाचे सुमिया हांव पाटी येता. सोम्या हांव पाटी येता. घरा येता सुमिया घरा तुज्या घरा येता. घरा येता घरा येता. परतून सांडून वेसोना सुमिया परतून सांडून वेसोना. उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात. उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात. सुमिया हांव पाटी येता. सोम्या हांव पाटी येता. पातकातन सुमिया पेल्याक दुखयलें आतां हांव पाटी येता. ताका दुखोवन तुका कुरसायलें सुमिया. सुमिया घरा पाटी येता. बेजीक पुता बरी पाटी येता. ताच्या बापाय बरी म्हाका मोगान बेंगून सांबाळून धर. पातकाधान पेल्याक दुखयले आतां हांव पाटी येता. ताका दुखोवन तुका कुरसायलें सुमिया. ताका दुखोवन तुका कुरसायले. सोम्या घरा पाटी येता. पाटी येता सुमिया. घरा येता घरा तुझ्या पाटी येता. घरा येता. परतून सांडून वेसोना. उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात. सोम्या हांव पाटी येता. घरा येता घरा येता घरा येता. परतून सांडून वेसोना. उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात. सोम्या हांव पाटी येता. सोम्या हांव पाटी येता. मगल भाव भयणीनो सुमिया स्वादार मागया. सुमिया सरसी रावचे प्रयत्न करया आमी. एकडी बरो दोळे दांपोवन आमच्या हात अर्द्याचे दवरया. आमचे समर्पण करया. उडास काडया आमी ज्या मनशांक मागता बसयला नासो. सर्व पिडेस्त भाव भयणींचो विविध वळवळ्यांक वळख जाल्ल्या भाव भयणींचो उडास काडया. तांच्या बऱ्या भलायके बसोत मागया. आमी मागया विशेष करून प्रतिरितीन विविध कस्तांक वळख जाल्ल्या बसोत. आज विशेष करून मागता आमी पवित्र सभे बसोत. पवित्र सभेच्या मणेऱ्या बसोत. तशेंच आमी मागता विशेष करून मोतीच्या पिडेन कश्ट केल्ल्या भाव भयणी पासोत. विविध टेन्शनां वळख जाल्ल्या पासोत आमी मागता. भुरग्यांचें टेन्शन आसा. कामाचें टेन्शन आसा. आर्थीक अडचणीचें टेन्शन आसा. परगांवांत आसलेल्या भाव भयणीचें टेन्शन आसा. मुखार येवच्या भिरांकूळ पिडेचें टेन्शन आसा. मरेकार पिडा परत येवची टेन्शन आसा. आनी विविध जिवितांत जायतीं टेन्शन आसात. प्रायज जाल्ले आसात. काजराची स्वप्नां पळयतले आसात. सैरीक नासतना टेन्शनार आसात. काजर जाल्लीं आसात. भुरग्याचे तेणे नासतना टेन्शनार आसात. काम नासतना टेन्शनार आसात. शिकोवन जालां बरें काम मेळनासतना तसले टेन्शनार आसात. तांचे बसोत आमी मागया. सोम्या आमकां वाट दाखय. आमच्या लागीं राव सोम्या. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರು ಯೇಸುವೆ. म्हज्या लागीं राव. म्हाका वाट दाखय. म्हज्या मकल्यार रावन म्हाका वाट दाखय. म्हज्या फाटल्यार रावन म्हजें संरक्षण कर. म्हज्या बगल्यार रावन म्हाका संगात दी म्हूण मागया. उलो मारया सोम्याक. सोम्या
हर एकल्या तुझ्या कृपेच्या बेसवानी भर. तुमच्या माथ्याच्या केसातून पायाच्या नक्षेपर्यंत तुमची सगळी दुखी, तुमचे कष्ट, तुमचे उळवळे पिडा शिडा सुम्याच्या पायांतळ समर्पिया वक्ता. सुम्या आमकां आपड आनी गुण कर म्हूण मागा. कशें सुम्यान कुरड्यांक आपडलें, खोडकारांक आपडलें, पिडेस्तांक आपडलें, तांकां गुण केलें. त्याच मापान हरी एकल्यान तुमकां सुम्या आपडून दिया वक्ता गुण करून दी म्हूण आमी मागया. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ hallelujah hallelujah उला मारा स्वामी अपावर्तान पूर्वश उला मारा स्वामी तुमका आपडता या वक्त गुण करता. hallelujah hallelujah hallelujah. कळोकाच्या जिवितान अंतकारामध्ये असताना स्वामी आमकां खत बघता, भिरांत बघता, बेदिसता, विविध रितीचे खाऊचे वळख जाता. त्या वक्त आमच्या संगत रावून आमकां सुडका लाभय, सोडवण लाभय, दैती सम्या ममता फुडें सरूंक आदार कृपा लाभय. आपूण गुण कर, touch us, heal us. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. मुझे सगळी रावण मग देत दी सोम्या, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ मुझे सगळी रावण मग मला ऐकिला बाय. आपण गुण कर जेजो, touch, ಬಿಟ್ಟು heal. ಬಾಳಲಾರೆನು. Hallelujah, hallelujah, उला मारा hallelujah, उला मारा सोम्या. hallelujah, जेजो जेजो दाविदाच्या पुता आमची कबूल कर म्हणून मागा. hallelujah, hallelujah. कण्णीरीने समान ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು मुझे सगळी राव सोम्या, मुझे दुःखाच्या वेळात, मुझे आकांताच्या वेळात, मुझे कष्टाच्या वेळात, मुझे पिढ्याच्या वेळा मग सांगत दी, धैर्य दी. आपण गुण कर जेजो, touch, heal us. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Hallelujah, hallelujah, उला मारा सोम्या, hallelujah, अवर्ता उला मारा, hallelujah, विश्वास उला मारा. hallelujah, 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 hallelujah. उला मारा, hallelujah, 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 hallelujah. हर आमचे जोगला आमचे जो तुझे द्वारा दान जेजो मंगळ सोम्या या सगळे भक्तिकाची तू भरपूर आशीर्वाद कर. तुझी गुण करची देवी सगळ्याच्या शिराशिरा डोळे तुझ्या पवित्र कर्षण तू नितळ कर सोम्या. हर एकल्या तुझी कृपेच्या बेसवानी बात तुझ्या पवित्र कर्षण नितळ कर. तुझी गुण करची देवी सगळं त्यांच्या शिराशिरा डोळे तुझ्या पवित्र रक्तात तू नितळ कर. आपण जेजो आपण गुण कर. सर वाईट सत्तेतले खोट्या सत्तेतले देवसाराच्या नाट्यातले माठ मंत्रातले बिदिसपणातले नगरीवार सुडकाला बाई सोडवायला बाई जेजो आपण जेजो आपण touch them, heal them Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
हालेलुया जेजू सोम्या आमच्या वैजा गुण कर आमका गुण कर जेजू आपण आमका गुण कर जेजू गुण कर आमका सर पिडे शिडेंतली मोतीच्या टेन्शनांतली सुटका लाभ सोडवोन दी जेजू सोम्या या भक्तिका आशीर्वाद दी सुटका लाभ जेजू जेजू गुण कर जेजू गुण कर आमका हालेलुया 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 मगल भाव बहिणीनो सुमियन आमकां पुडला गुण करता प्रतिनिधीन आतां पवित्र आत्म्याची मजत मागया आमी हो पवित्र आत्मा आमच्या देवाने आमकां अभिषेक्त करून दी म्हूण मागता आसतना ह्या पवित्र आत्म्याची ससाय मागता आसतना तुमच्या तेलाची माखणी आमी करता तुमी 2 लायन करून भक्तीन येवचें पवित्र आत्म्याची माखणी ही जाताना पवित्र आत्म्याची सकत तुमच्या कुडीच्या शिरांनी वाळटली संपूर्ण तिची भलायकी तुमकां फावो जातली भक्तीन तुमी लायन करून येवचें आनी वक्ता पवित्र आत्म्याची मसत आमी मागया पवित्र आत्म्या देवानी आमकां अभिषेक्त कर तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी भर येतूं पवित्र आत्म्या सक्तीन भरूंक ये धैर्यान भरूंक ये गुण करूंक ये पवित्र आत्म्या म्हूण मागया दोळे दांपोवन भक्तीन पवित्र आत्म्याची मसत मागया आनी भक्तीन लायन करून फुडें येवया ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आत्म्या पाराक्लिता बुजवंदारा आमच्या दया पोवीत करणारा जाव मान तुका जाव भोवमान करता भक्ती आराधन ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या
दिले तुझ्या सरक्यान मन शाक्रसले तुझी तेंपलां जावन निर्मिले मोगान जीव कापले ये तू ये पवित्र आत्म्या देवी देणी तुला देवी देणी तुला ये तू ये पवित्र आत्म्या देवी देणी तुला देवी देणी तुला ये पवित्र आत्म्या 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 ये तू ये पवित्र सगळी आम्ही ती बिगल्या देवी देवी तुला आमच्या दुबार्या देवी देणी तुला आमच्या दुबार्या ये तू ये पवित्र देवी देणी तुला देवी देणी तुला हालेलुया 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 बोला मना सम्या हालेलुया 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 मंगळ पवित्र आत्म्या देवाने आमका अभिषेक कर आमच्या मुखल्या राहून आमका वाट दाखवून घे आमच्या फाटल्या राहून आमचे संरक्षण करून घे आमच्या बगल्या राहून आमका सगळं देऊ घे आमच्या वैरावर आमका आशीर्वाद देऊ घे पवित्र आत्म्या देवाने तुझी संगत लाभाई कृपा लाभाई घटाई लाभाई तुझ्या फळाने आमका बघ तुझे देणे आमका रेटाई हे पवित्र आत्म्या आपण touch us heal us Lord hallelujah 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 praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. अर्गान जेसु अर्गान जेसु. अगलाब जेसु अगलाब जेसु. स्तुति जेसु स्तुति जेसु. आराधन जेसु आराधन जेसु. hallelujah Hallelujah. तिट्टा तुबारी hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah 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 Hallelujah. जेजूचो अनुभव आमकां जालो जाल्यार जोरान थाळयो पेटोवन ताका तीन वाजोया जोरान praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah सुमियाचो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत ये देवडा सक्रमेंता ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपां बदला नव्या रीती आदार्या सल्वोन वेचा असत विश्व भावार्थाचे दिव्या जशे बापा तशे स्पुता उल्लासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ना एका स्थळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नवाडता प्रार्थुया ये देवा ये चित्र सग्राम्यात घाल तुझ्या कष्टांचो उडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणीचो वळ सदां समचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरां मान करून दयन आमकां फोव कर ह्या संवसाराच्या जिवितांत जायते फावटी आमी तुका सणून वेता आमची काकुळत कर आमची दया कर आमकां बक्षी आमी केदेंच तुका सण वसना जावच्याक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां भर सदां तुजे ते एकवटान रावूंक तुजो पाटलाव करूंक तुजी खुशी आमच्या जिवितांत जारी करूंक आमकां सदांच कृपानी सकत दी अशें आमी तुजे सवे सदांच अमरची ओंकादारांनी कृपा लाभय म्हूण आमी मागता जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन
आमी उबी रावया आमच्या हात उबारया सदैव जावं सुमयाचें नांव म्हणटाना आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा म्हणटाना सदैव जावं सुमयाचें नांव तीन पुटी वटल्यान आमच्या हात उबार म्हणया सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आणि सदा सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आणि सदा सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आणि सदा आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं समयाचे आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आणि सदा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया परत येवच्या मंगळारा संगता मेळया एका खातीर विशेष करून मागया पिडेस्त भावमंडळी खातीर येवच्या मंगळारा विशेष करून मागता आसतना बऱ्या संख्येन वांटेली जावन ह्या नव्यान वांटेली जावन कौलो दिता परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं निमाणें गीत तुझ्या वैभवन सोम्या तू ये आमा पातक्यांक सोडवून हान तू ये काकुळतीचो पावस आमचे तूं धार सर्गीचे राजभावार्थ्यांक उगड तुजी दया आमकां दाखय तुजो उजवाड आमचे फाक आमची लौकिक आशा निवा मोगान जीव पाट यादा मोगाळ पुता सोवे हांव मोरी आशिर्वाद दिव आमकां भगीन कुर्साच्या कृपेन आमच्या देवा, आमच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन